नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। महान गायिका भारतरत्न लता मंगेशकर संवसाराक अंतरली। काल सांजे वेळार 6:30 वरांचेर जाले निमणे संस्कार। गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशेंच भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तनावडे हाणें आयतारा मुंबय वचून भारतरत्न गान सम्राज्ञी लता मंगेशकराचें घेतलें निमणें दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ॲप वरवीं लता मंगेशकार हांचे वांगडाच्यो यादी सांगल्यो। नरेंद्र मोदी आनी लता दिदीचे आसलेले भाव भयणीचे नाते। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरूच आसा। आयतारा 7 दुयेंतींक आयले मरण। पुराय संवसाराक दुखांत बुडोवन स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर काल दिगंताच्या प्रवासाक गेल्या। फाटल्यान हजारांनी मोवाळ गितांची संपत्ती धरून एक स्वर युग अस्ताक गेलो। सकाळी लता दिदीन पिरायेचे 92 वर्सां संवसाराक सायोनारा केले। ताचो आवाज हीच तांची वळख आसली। हाचे मुखार ती आमचे मोदी नासली तरी तिचे गोड पद सदांकाळ आमच्या सांगाताक उत्तले। शिवाजी पाकाचेर सरकारी इतमामान दिदीच्या पार्थिवाचेर निमणो संस्कार जाले। भारतरत्न लता दिदीक तिनूय सैन्य दलांनी मानवंदन दिले। ताचे भाव हृदयनाथ मंगेशकार हाणें मुखांगी दिली। केंद्र सरकारान 2 दिसांचो सरकारी दुखावटो जाहीर केलो। महाराष्ट्रान आयज सोमारा भौशीक सुटी जाहीर केल्या। गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशेंच भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तनावडे हाणें आयतारा भारतरत्न गान सम्राज्ञी लता मंगेशकार हिचे मुंबय वचून निमणें दर्शन घेतलें। लता दिदीची कूड प्रभुकुंज ह्या तिच्या घरांतल्यान एका व्हड अंतयात्रेक शिवाजी पार्क हांगा सांजेर पावली। गोंयच्यान गेल्ल्या दोतोर सावंत आनी देवेंद्र फडणवीस तशेंच सदानंद शेठ तनावडे हाणें अंतयात्रेक वांटो घेतलो। उसरा सांजे विस्वाचो सूर म्हूण वळखता ती लता दिदी पंचतत्वांत विलीन जाली। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून आयतारा 7 दुयेंतींक मरण आयले। नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जाल्या। 2010 चांचण्या उपरांत 282 नवे दुयेंती मेळले। 826 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.53% आसा। आयतारा उपचारा खातीर 21 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 16 दुयेंती डिस्चार्ज मेळलो। 4664 सक्रिय दुयेंती आसात। आयतारा 261 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावल्या। सोमारा फांतोडेर 5 सुमार धुळेर म्हापसा हांगा एके फळाचे टेम्पोक भिरांकूळ अपघात जालो। चलोवपी खूब वेगान गाडी चलयतालो। ताका लागून चलोवप्याचो कंट्रोल गेलो आनी कुशीक बार आनी दुकानाचे व्हरून गाडी मारली। दोनूय दुकानांक अंदाज 10 लाखांचें लुकसाण जालें, पूण सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। गाडयेच्या मालकान लुकसाण भरपाय दिवची अशी दुकान मालकाची मागणी आसा। व्हडल्यान आवाज येयलो धाड करून आमच्या भावाचे बाग आसा ताका डॅमेज जाला। एक कमीचे 10 लाखाचे तरी नुकसान जाला। ते आमकां दिवचे तेचो ओनर आसा तो कोल्हापूरचो, तो काय अजून पावना। ताका 4 साडे 4 5 सुमार पावता म्हणटा तो। तो आतां हांगा एक ट्रॅफिक
कोण तरी काय पडटलो तो मातसो रिक्वेस्ट आसा ट्रॅफिक कोणाक धाडा ते अजून आमचे सेटलमेंट जावना आम्ही गाडी काढी नाही तो जोपर्यंत त्यांचो मालक येना तोपर्यंत आम्ही हांगाची गाडी काढीना विधानसभा वेंचणूक लागीं पावल्ल्यान गोंयभर प्रचाराक बरोच नेट आयला. दिवचले भाजपाचे उमेदवार राजेश पाटणेकार हाणें प्रचाराक सुरवात केल्या. फुडल्या 5 वर्सां भितर दिवचले दिसाक 3000 नोकऱ्यो उपलब्ध करून दितले अशें उतर भाजपाचे दिवचलचे उमेदवार राजेश पाटणेकार हाणें दिल्या. मजगतीं दिवचल मतदारसंघाचे उदरगतीचे भर दिवपी जाहीरनाम्याचे पाटणेकार हाणें सोमारा प्रकाशन केलें. या आम्ही तुमच्या गणेश उत्सवाच्या माध्यमातून आम्ही करपाचो आज तुमचे सोबत केलेला त्याच्या लोकप्रतिनिधी जी अडचण देखून ती रोजगार तुमकां आमची खबर आसा की 100% आमी सरकार नोकरी दिवची शकता. त्या खातीर राष्ट्रपती विषय आसूं सहकार क्षेत्र आसूं शिक्षण क्षेत्र आसूं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आसूं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आसूं या माध्यमातून आम्ही 100% रोजगार दिवपाचो प्रयत्न या 5 वर्षांच्या पंचवार्षिक योजनेत आम्ही करतले. तो उल्लेख आम्ही ह्या आमच्या जाहीरनाम्यान आयज केल्लो आसा. सरकारी स्किमी ज्यो आहा स्टार्टअप आसा आत्मनिर्भर आसा स्वयंरोजगार आसा या माध्यमातून सगळ्या युवकांक एक आपल्या पायाचेर उबे रावपाचो प्रयत्न करपाचो ताका उबे रावपाचो प्रयत्न आमी आमच्या प्रयत्नान आमी 100% करतले. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सोमारा काँग्रेसीची ज्येश्ठ फुडारी प्रियांका गांधी एका दिसाच्या गोंय भेटेचेर येतली अशी माहिती गोंय प्रभारी पी चिदंबरम हाणें दिल्या. सोमारा पणजी, सांताक्रूज, कुंभारजुंवे आनी नुवें ह्या 4 मतदारसंघांत तिचो दौरो आसतलो. हे शिवाय पक्षाचे कार्यकर्ते तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बायलां कडेन तिच्यो खासा बसका जातल्यो. पणजे मतदारसंघांत ती घराघरांनी वचून प्रचार करतली अशें चिदंबरम हाणें सांगलां. इतले मजगतीं काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्याच्या गोंयच्या उदरगतीच्या हेतान फकत 5 वर्सांची न्ही जाल्यार 2035 मेरेन वेगवेगळ्या म्हत्वाची घोशणा केल्यात अशी माहिती ताणें दिल्या. Next, I wish to announce that Srimati Priyanka Gandhi Vadra will visit Goa tomorrow. Her program will be distributed to you shortly. She will address meetings in 4 constituencies. She will do a house-to-house campaign in Panjim. And she will interact with various groups during the day. The 4 constituencies that she will visit and address meetings are Nuvem, Nevelin, Santa Cruz, and Kumbarjua. House-to-house campaign is in Panaji, and she will meet a number of groups for women and others at various points. The program is a 1-day program, and we request you to cover the program extensively. मुखेली सदांच जनता थारायता. स्वता मुखेली म्हटल्यार जायना आनी दोळ्यांतल्यान दुकां हाडली म्हटल्यार लोक मत दिवचे ना अशी खर टिका दयानंद सोपटेन लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर केल्या. जाल्यार 2007, 17 आनी 18 वर्सां वेंचणूक लढयतली तेन्ना जनतेन जायंट किलर नांव आपल्याक दवरलेलें अशें मतदारसंघांत प्रचार करतना सांगलें. जाल्यार वेंचणूक लढयतात तेन्ना सगळ्याच उमेदवारांनी 100% जिखतले अशें सांगता पूण खरें कितें विधान सभेच्या वेंचणुके दिसा कळटा अशें सांगलें. लीडर खूप असतात पण लीडर हो स्वतः पुरता नसता. लीडर जनतेन म्हणपाक जाय. आपणाक स्वताक लीडर म्हटलं म्हणून लीडर जायना, कारण हे राजकारण असतं. तू स्वतःच्या घरात तू म्हणू शकता आपण व्हडलो एक कोण, पण व्हडलो एक कोण म्हणच्या पेक्षा त्या जनतेन तुका व्हडलो म्हणपाक जाय. तशें कर्तृत्व तुजें आसपाक जाय. जो तो माणूस जो इलेक्शन लढता तोच कित्याक आमची ती आरजी ते म्हणटा न्ही, नवीन करून येयला ती आपली कोणतरी हा नवीन पक्ष ती म्हणटा 100% विजय हा म्हणपाक कितें आहा तर शिवसेना म्हणटा तो आपण नंबर 1चेर. हांव खंय म्हणटा तर अशें तुमी म्हाज्या जनतेक पळयतात
जनतेन करता असताना 2007 पेडण्याचो आमदार आमदार जेन्ना जालो जॉईन केलं तेन्नाय ठरलो 2017 ह्या मांद्रानय लोकांनी जॉईन केलं ठरवलं म्हणजे जनतेन ठरयलो 2019 ठरयलो म्हणजे जे कितें उलयतात 6 दीस उलयतले 10 मार्चा दीस कळटले की आपूण शुअर आणि 100% कोण आसा. सोपटेन कोविडच्या टायमार सुद्धा लोकां बरोबर काम केले. स्वता आपणच उलयलो की गेली 4.5 वर्सां फक्त आराम केलो आनी व्यायाम केलो. दयानंद सोपटेन ते करूं ना. दयानंद सोपटेचे कार्यकर्ते तेंच्यांनी करूं ना. जीव धोक्यान घालून काम केलं. हे दाखयतला हे लोकांनी पळयलां. तेन्ना खंत करचे न्हू ह्या लक्ष्मण पार्सेकरान की हॉस्पिटल ऑलरेडी जाल्लें आहा तुजे पेक्षा देवान अक्कल म्हाका चड दिल्ली आहा जेणे करून ज्या ह्या माझ्या पेडणेच्या जनतेक आरोग्याच्या दृश्टीकोनात ज्यो सोयी जाय सगळ्यो करतलो. एका वर्सा भितर करतलो आनी तो करता आसतना विचारपूर्वक करतलो. दयानंद सोपटे हो माणूस न्हू आनी आयकतलो वगैरे जातलो. हांवें मनान चिंतलें नांव घेवचो ना आरोप करचो ना. गेले 8 दीस कोण गळ्यान घंटा घालून फिरत आहा ते हे हॉस्पिटल करतलो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट करतलो इलेक्ट्रॉनिक सिटी करतलो. अरे इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या भानगडीत केले त्या जमनीन त्या तुये गांवच्या भावांक त्रासान घातले. कमिशन तू खाल्ले. साळगांवचो भाजपाचो उमेदवार जयेश साळगांवकार 3000 वयर मतांनी निवडून येतलो अशें ताणें प्रचारा वेळार सांगलें. थळाव्या लोकांक भाजप पक्ष परत एक फावट जाय. विरोधी पक्ष आयल्यार लेगीत मतां फुटची ना अशें ताणें सांगलें. आयतारा सुमार 600-800 लोकांनी ताच्या वांगडा प्रचार घोशणा दितली. लोकांचो बरो प्रतिसाद आनी विस्वास पळोवन परत एकदां निवडून येतलो अशें जयेश साळगांवकारान सांगलें. इतलें सांगता की हे मतां परिवर्तन जावनी मतांनी परिवर्तन जावनी लोकांक जसो उमेदवार जाय तसो आनी तांकां तशी कामां जावपाक जाय ती आमी फाटल्या टायमाक आमी कामां केल्ली आसा आनी ह्या फुडें सुद्दां आमी ती कामां तेंची करतले. लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे डेव्हलपमेंट जातले. आमच्या साळगांवची ग्रिनरी आमच्या साळगांवची अस्मिताय आनी जी हेरिटेज आसा कल्चर आसा ह्या सांगळून डेव्हलपमेंट जातले. थंयसरूच जे हिल कटींग भायल्या एरियेनी जाता तशी हिल कटींग हांगासर जावचें ना. डेव्हलपमेंट ह्या फेजार डेव्हलपमेंट जावचो ना. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट लोकांक जाय तसो डेव्हलपमेंट विथ द कन्सेंट ऑफ द पीपल. मंडळ आणि तुमच्या युवकांचा सुद्धा मोठा सहभाग असा. सारख्या लोक अति उत्साहान भायर सरलेले आसा. जर बऱ्या कॅरेक्टराचो हास्त्या मुखाचो विकासाची सपनां पळोवपी जर उमेदवार मेळत जाल्यार हे अशें घडटा. हजारांनी लोकांचो जनसमुदाय भायर येयल्लो आसा. सगळे आमचे आज उत्सव आसात पालख्यो आसात तरी आसतना लोक हांगासर येयल्ले आहा. हितून एकूच दाखयता विजय जयेशाचो विजय निश्चित आहा. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी गोंयकारांक फुटीची आश्वासनां दिता जाल्यार गोंयांत पश्चिम बेंगॉल आनी दिल्ली सावन आयिल्ले राजकीय पक्ष पोकी आश्वासनां दिवपाक लागल्यात असो आरोप भाजपाचे गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान केली. इतले मजगती शिवोलेंत सगळ्यांत चड म्हटल्यार वट्ट 13 उमेदवार हे फावट विधानसभा वेंचणुके खातीर उबे रावल्यात. खरें मात तांच्यांनी जिखपाची तांक ना अशें भाजपाचे शिवोलेचे उमेदवार दयानंद मांद्रेकार हाणें म्हटलां. ह्या मतदारसंघात इलेक्शन कशें जिखूंक जाय आनी शिवोले मतदारसंघाच्या लोकांकूय खबर आहा की आमी कोणाक निवडून हाडूंक जाय ताका. कांय हरकत ना. पयल्या वक्त्यान सांगलें की ह्या इलेक्शनाक रिकॉर्ड ब्रेक म्हणजे सगळ्या पेक्षा हायेस्ट कॅन्डिडेट खंय आहा जाल्यार शिवोले मतदारसंघान आहा. 13 कॅन्डिडेट. आतां ह्या 13 मदीं कोण आपलें नसीब आजमावतलो हें कळटलें येणाऱ्या काळात. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आमकां अभिमान आहा. कोण कोण कितें येता कितें हें करता. आमची सगळ्यात ज्येष्ठ पार्टी काँग्रेस पार्टी ह्या पार्टीची परिस्थिती कितकी वायट जाल्या खबर आहा तुमकां. तांकां फाल्यां जे आज उमेदवार आहा ह्या उमेदवारांक निवडून येयले किंवा निवडून येवंक ना आनी कदाचित ते निवडून जर येयले म्हाका खबर ना ते कितके निवडून येतले. पुणून निवडून येयात किंवा तुमी न येयात तेंचे कडसून एफिडेवीट घेतले वयता शपथ घेतले वयता की फुडलीं 5 वर्सां तुमी पार्टी सोडून वचपाचे ना म्हणून. याकरता हवी आहे की नंतर आपलं राज्य चालवायचं आणि वसुलीचा धंदा करायचा आहे. हा जो काही फरक आहे हा आपल्या सगळ्यांना समजून घ्यावा लागेल आणि इतरांनाही समजवावं लागेल. आज खरं म्हणजे गोव्यामध्ये अनेक पक्ष आले
काही बंगालचे पक्ष आले, दिल्लीचा पक्ष आला आणि हे सगळे गोव्यात येऊन इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या घोषणा करतात. आता काल राहुल गांधी आले होते आणि राहुल गांधी म्हणाले आम्ही न्याय स्कीम देणार आणि आम्ही 70,000 रुपये देणार का 60,000 रुपये देणार काहीतरी सांगितलं. माझा त्यांना सवाल आहे, राहुल गांधीजी छत्तीसगडच्या निवडणुकीपूर्वी तुम्ही हीच घोषणा त्या ठिकाणी केली होती. आता तिथे सरकार येऊन 4 वर्ष झाली. अरे 60,000 तर सोडा, साधे 6 रुपये देखील दिले नाही. छत्तीसगडमध्ये मोदीजींचे जे पैसे येतात त्याच्या व्यतिरिक्त एक नवा खडकू देखील तुम्ही त्या ठिकाणी दिला नाही. अरे आमच्या मनोहर भाईंनी तर यापूर्वीच इतक्या योजना सुरू करून टाकल्या. महिलांकरता योजना, विधवांकरता योजना, बुजुर्गांकरता योजना, या ठिकाणी सगळ्यांकरता हेल्थच्या योजना, आणि तुम्ही इथे येऊन खोट्या घोषणा करत. त्यांना आकडे लक्षात राहत नाही. ते सकाळी गेले ते उत्तराखंडमध्ये आणि उत्तराखंडमध्ये म्हणाले की आमच्या सरकारने सगळीकडे ठरवलं आहे आणि 72 कोटी रुपये आम्ही 72,000 रुपये आम्ही सगळ्यांना देणार आहे. मग गोव्यामध्ये आले म्हणाले 60,000 रुपये आम्ही देणार आहे. मग अजून तिसरीकडे गेले अजून काहीतरी वेगळं बोलले. काय बोलतात माहिती आहे? त्यांना माहितीचं आपण निवडून येणारच नाही आहे, काही पूर्ण करायचंच नाही आहे. समीर खान, दीपक बांदेकार आणि हेर 56 युवा शक्तीच्या वांगडांनी भाजपांत प्रवेश केलो. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली फातोड्डा कांय उदरगत जाल्ली ना अशें दीपक बांदेकारान सांगलें. फातोड्डेच्या लोकांचे प्रश्न सुटावे जावंक ना, फुडल्या बदलावा खातीर आनी उरलेल्या अर्दवट कामां पुराय जावची ह्या हावेसान युवा शक्तीच्या वांगडांनी भाजपाच्या दामू नायकाक तेंको दिलो. आमचे भुरग्यांक केन्ना भायर व्हरून उडोवपाना. आमची कितें कामां आसा तो आमची कामां करून दितलो. एक खात्री आसा म्हणून खात्री धरून आमी हे फावटी हेज्या जाग्यार आसा. फाटली 10 वर्सां आमदार नासतना तेणें कितें आमकां इतलो सपोर्ट केला. तरी आसतना आयज आमकां अशें दिसलें की आमकां फुडें तो आमकां भरपूर सपोर्ट करतलो. एक अशी खात्री धरून ह्या फावटी आमी दामोदर नायकाच्या सपोर्टाक आसा. राष्ट्रसंघ युवा शक्ती ह्या फावटी एक विश्वास करून दामोदर नायकाचेर BJP पार्टी तो आसा म्हणून कितें हो विश्वास आमी धरून ताका ह्या फावटी आमी सपोर्ट करतले. अशे भशेन आमी ताका हातून हाडटले कितें अशी एक आमची खात्री आसा. ह्या एरियेन आमी खूब कमी पडटाले, पण आज राष्ट्रसंघ युवा शक्तीच्या निमतान एक यंग असे सगळे यूथ हे सगळे आमकां भारतीय जनता पार्टी त्याच बरोबर आमकां सपोर्ट करपाक लागून तयार जाले. खुशी जाता कालच काही वेगवेगळे भारताचे यूथ जॉईन जाले. फाटल्या 10 वर्सां हे सगळे आमचे बरोबर नाशिल्ले. वायट दिसतालें की आमच्यो उपलब्धी तांचे पावपाक आमी कमी पडले. पण फाटले 10 वर्सां गोवा बोर्डाक सपोर्ट करून प्लस कावन्सील सुद्दां आमच्या हातांतल्यान गेले, कारण तांच्यांनी गोवा बोर्डाक सपोर्ट केलो. पण आज तांच्यांनी ठाम निश्चय केला की ह्या सरकारान त्याच बरोबर केंद्रातल्या सरकाराचे डबल इंटरनॅशनल सरकाराक तेका दिवया. आमी फातोड्डा भारतीय जनता पार्टी सरकार येता, पण आमी फातोड्ड्याचे तातूंत भितर योगदान ना. त्या विकासा भितर आमचो जर हातभार ना आमी फाटीं उरतले आनी फाटलीं 10 वर्सांनी फाटीं उरले. मनोहर पर्रीकराचे बरें कार्यवळी भितर ताका तेको दिवन सुद्दां जे प्रोजेक्ट बरे प्रोजेक्ट आसतले, एक बस स्टँड संसोडो काणकोण भाजप मंडळाच्या अध्यक्ष पदाचेर विशाल उल्हास देसाय हांची शेनवारा निवड जाली. फाटल्या 8 दीस उमेदवारांक निवडून हाडपाचें काम विशाल देसाय बरे तरेन करता अशें उपस्थित आसलेले मानेस्तांनी सांगलें. ताच्या सन्मान वेळार हाजीर आसलेले प्रभारी गायकवाड, प्रदेश सचिव सर्वानंद भगत, भाजपाचे उमेदवार रमेश तवडकार आनी हेर वांगडी उपस्थित आसले. आम्ही म्हणल्याचे आम्ही संघटनेक खूप महत्व दितात आणि संघटनेच्या पदाधिकारी एखाद्या आमदाराच्या मंत्र्यापेक्षाही आम्ही मान सन्मान चढ दितात. तो खंय तरी वचचो न्ही, रिस्पेक्टफुल्ली उरचे पण आनी कोणाचे हर्टिंग जावचे न्ही म्हणून न्ही. म्हणून आम्ही आज निर्णय घेतलेलो आसा
की आमची संघटन फुडें व्हरपा खातीर भारतीय जनता पक्षान विशाल देसायाची ताका अनुभव आसा, कारण फाटल्या मंडळान तो जनरल सेक्रेटरी आसलो, काम करतालो. आनी आज हांव पळयता फाटले 8 दीस हांव पळयता हांगा कंटिन्युअस की ताणें इलेक्शनाचे प्रोसेस जे आसा ते 100% उमेदवाराक निवडून हाडपा खातीर आमच्या काम करपाक चालू केल्लें आसा, करताय बी. सिस्टम इतलो संघटनेचोच कार्यकर्तो एक आमी कितें अशें न्ही जाल्यार आमचे कडेन खूब जे लोक आसा लिडर, आमी लिडर न्ही, भारतीय जनता पक्षांतल्या सकयल्यान काम करून वयर आयिल्ल्या कार्यकर्त्यांकूच आमी मानाचें जें स्थान आसा तें दितात. म्हणून ही जबाबदारी आमी विशालाचेर आज सोपयतात. प्रत्येक उमेदवार आश्वासनां खूब दिता, पूण ती केन्नाच पुराय करिना. जनतेच्या मता प्रमाण गांवची उदरगत करतले, तरणाट्यांक नोकऱ्यो, मांद्रे वाठारांत उदकाची खूब व्हडली अडचण आसा ती 6 म्हयन्यां पयलीं सोडयतले, अशें मांद्रे मतदारसंघातले अपक्ष उमेदवार सतीश शेटगांवकारान प्रचारा वेळार सांगलें. आनी तो भुरगेपणाच्या कारकिर्दीन केल्लो आसा त्या प्रमाणे म्हाकाय दिसता की आतां आमी त्याच्या उपरांत झेडपी इलेक्शन जालां, झेडपीक आमी आमची कामां सुरू केल्ली आसा. आमकां ती कामां 3 पंचायती आसल्या कारणान आमकां वांटून घालची पडली. म्हणटकूच आमी मोरजेन 2 कामां घेतलेली आसा, टेंडर जाला. आगाड्या चोपड्यान 3 कामां घेतलेली आसा, आता टेंडर जाला. मांद्र्यान 2 कामां घेतलेली आसा, टेंडर जाल्लो आसा. आनी तसोच आतां विधानसभेक जर आमकां आमच्या जनतेन निवडून दिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता आमी अख्खे मांद्रे मतदारसंघाचो पूर्णपणे जो आमकां जितके जाय तितको आमी विकास करतले. आमच्या लोकांक जावो तो विकास करतले. आमचे लोक काय सांगतले किंवा आमची जनता काय सांगतली तो विकास आमी करतले. आतां आश्वासन आमचे कॅन्डिडेट आसा ते खूब दितात, पूण ते म्हाका दिसना शक्य जालें. पूण जे लोक सांगतले ती लोकांक गरज आसा, पाणयाची आमची गरज आसा, रस्त्यांची गरज आसा, जो आमच्या गांवांचो विकास करूंक जावो तो आमची जनता सांगतली त्या प्रमाणे आमी तो विकास करतले. जॉब दिता आसतना पयलीं आमी वेचून काडचे पडटले आमकां जे खरेंच आमचे गरीब भुरगे आसा किंवा आमचे खरेंच म्हणजे ज्या भुरग्याक फॅमिलीक गरज आसा त्या भुरग्याच्या जॉबाची तो आपलो घर चलोवंक शकता अशा लोकांक पयलीं वेचून काडटले. दुसरो पाणयाचो मेजर प्रॉब्लम आसा, पाणयाचो प्रश्न पयलीं आमी सॉल्व करतले. पाणयाचो प्रश्न म्हाका दिसता 6 म्हयन्या भितरूनच सॉल्व करतले. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयतारा जोझफ सिक्वेरान पर्या वाठारांत प्रचाराक सुरवात केल्या. ह्या वेळार ताणें सिद्धिविनायक देवळान वचून गणपतीचें दर्शन घेवन ते उपरांत घराघरांनी वचून आपल्या प्रचाराक ताणें सुरवात केल्या. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक तांच्या वांगडा प्रचारा वेळार हाजीर आसले. लोकांच्यो गरजो उदक, लायट, घराघरांनी मेरेन रस्त्याची वेवस्था आपूण करतलो अशें जोझफ सिक्वेरान म्हटलें. आपणाक कोणें भाजपान येवपाक जबरदस्ती करूंक ना. आपणें स्वता फुडें सरून भाजपान प्रवेश केला. पयलींच भाजपा वांगडा आसपी एक फुडाऱ्यान आतां अचकीत पक्ष बदलून अशें फाल सिक्वेरान लोबोचें नांव घेनासतना लोबोक मारलो. There are a lot of priorities. The present MLA who was here, he has failed to do all these things. Then definitely my main project is to give water, 24 hours water, 24 hours electricity, uninterrupted electricity, and roads to individual houses. घरोघरी जेन्ना तुम्ही प्रचाराक वयता तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? Very good, excellent. More than what I expected. Right? कित्याक लोक आशेन रावलेले आमकां 2012 भाऊ साहेब श्रीपद भाऊ आसलो तेन्ना सावन म्हाका सांगतालो भाऊ अरे तुमी BJPक बस म्हणून. हांवें म्हणलें ना हांव फकत सपोर्ट करता. आनी आयज असो टायम येयल्लो आहा हो नायलायक मनीस आसलो तो सोडून गेलो आनी तो गेलो खंय काँग्रेसान. सो आनी तो सांगतालो कितें हांकां टॉर्च घेवन सोदचें पडटा म्हणून कॅन्डिडेट कोण मेलेल्या कडल्यान कोण मरना. रायट. आनी त्या पासत हांवें म्हज्या स्वता हितून म्हाका कोणेनूच फोर्स करनासतना हांव BJPन प्रवेश केला. गोंयकार भाजपाच्या सरकाराक विटल्यात असो आरोप मोगोचे फुडारी सुदीन धवलीकारान केलो. ह्या सरकारान तरणाट्यां खातीर तशेंच गोंयच्या उदरगती खातीर कांयच केल्लें ना अशें ताणें म्हटलें. जाल्यार तृणमूल काँग्रेसीचें सरकार एक बरें प्रशासन दिवंक शकता अशें तृणमूल काँग्रेसीचे म्हापशेचे उमेदवार तारक आरोलकारान म्हटलें. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयतारा बोडगेश्वर देवाचें दर्शन घेतले उपरांत ताणें हें विधान केलें. लोक ह्या सरकाराक विटल्या. ह्या सरकारान ताळमेळ कांय दवरुना. तुमचे सारके भुरगे जे आसा तांचे कडच्यान सुद्दां ह्या सरकारांतल्या मंत्र्यांनी पयशे घेतले नोकरे खातीर. हे तांच्याच सरकारांतले आमदार उलयता. वेर इज द क्वेश्चन. महागाई आज गॅस खंय पावला,
भाजी खंय पावल्या, तांदूळ खंय पावल्या, गंव खंय पावल्या, साखर खंय पावल्या, हेचो सगळो सारासार विचार आमचे गृहिणी बरोबर कुटुंबान करपाक. टॅक्स मागीर जे आमच्या देशाच्यो संपत्ती विकपाक चालू आहा, गोंयानूय तशेंच चालू आहा, ह्या सरकारानूय तशेंच केल्लेलें आहा. तर हेजेर एकूच उपाय आहा, ह्या सरकाराक घरांत हाडपाचो. ह्या सरकाराक घरांत हाडून मगो आनी TMC जे उमेदवार आहा तांकां निवडून हाडपाचे, जेणे करून एक बरें प्रशासन दिवपाक सगळ्या जनतेने आमकां हातभार लावपाचो हेका, आनी सगळे जे आमचे आसात कॅन्डिडेट तांकां निवडून हाडपाचे. काणकोणांत विकास फकत भाजप पक्ष करपाक शकता अशें भाजपाचो उमेदवार रमेश तवडकारान केले. ताका लोकांचो आनी कार्यकर्त्यांचो बरो प्रतिसाद आसा. 2022 वेंचणुकेंत भाजप पक्षान वेंचून हाडून भाजपाचेच सरकार सत्तेर येतले असो विस्वास लोकांचेर आसा अशें रमेश तवडकारान सांगलें. तर आमची आयची बुलेटीन हांगासरूच खबर जाता. हांव अलिशा मिनेझेस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. पूण तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक TV.